लाईव्ह अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा. घटना तितलीच महत्वाची आसा आणि सगळेजाण एका कमेंटा खातीर रावले आसतले. आयज सकाळच्यान आमच्या गोंयान जी गोष्ट आयज सोशल मिडियाचेर तुमी पळयली आसतली, एक्शन रिएक्शन सगळें जालें आसतलें. कारण काल एक प्रोटेस्ट दिल्ली जंतर मंतरच्यान सुरू जाल्लो आणि त्या प्रोटेस्टाचेर आमचे देशभर तर गजाली जातात, पूण काल सांजची गोंयान सुद्दां एक रॅली जाली इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचूक. आणि ताच्या उपरांत ज्यो घडामोडी जाल्यो तुमी आयकले आसतल्यो. आयज सकाळी एक पोस्ट सगळे जे सोशल मिडिया आसा ताजेर आमकां व्हायरल जाताना दिश्टी पडलो. जायते मिडिया हावजांनी ताका आमच्या मुखार घेवन आयले. तो पोस्ट आशिल्लो तो म्हळ्यार वायस प्रेसिडेंट सावयकर सराचो आणि नरेंद्र सावयकर सराचो हो पोस्ट आमी पयलीं तुमकां दाखोवपाक सोदता. ह्या पोस्टाचेर तांचे जे तांच्यांनी एक्स म्हणजे पयलींचो जो ट्विटर आसा ताजेर तांच्यांनी घातिल्ले की कॉक्रोचीस विथ दी टर्माइट्स सेव द नेशन. आणि हो फोटो जर आमी आमच्या टीव्हीचेर तुमकां दाखोवपाक जर शकता जाल्यार हो पोस्ट आमी दाखयतले. पूण हो जो पोस्ट जेन्ना घातलो ताच्या उपरांत पॉलिटिक्स गोंयचे तितलेच गरम जाले. काँग्रेसी वाटेंतल्यान सुनील कवटणकर हांच्यांनी रिएक्शन दिले किंवा बाकीचे जे लिडर्स आसा तांच्यांनी रिएक्शन दिवपाक सुरवात केले. पूण हे पोस्ट नक्की कितें आशिल्लो हें समजून घेवपा खातीर आमी नरेंद्र सावयकर सर हांचे कडेन उलोवया. लायव्ह आमच्या बरोबर आसा सर. सगळ्यान पयलीं येवकार आमच्या कार्यावळीन. सर आयज म्हाका दिसता हो पोस्ट जेन्ना तुमी घातलो ताच्या उपरांत तुमी सदांच वोकल आसता आमी पळयल्यात ट्विटराचेर किंवा बाकीच्या प्लॅटफॉर्माचेर. बट हो जेन्ना पोस्ट तुमी सर घातलो ताच्या उपरांत जायती रिएक्शनां येवपाक लागली. सगळ्यान पयलीं कॉक्रोचीस विथ दी टर्माइट्स म्हाका दिसता हे शब्द खूब महत्वाचे आसा आणि सद्याक आख्ख्या भारतान ज्या तरेन प्रोटेस्ट चालू आसा अशे तरेचे पोस्ट आणि मागीर तेजे रिएक्शन येवप खूब स्वाभावीक आसा. तुमचो फर्स्ट रिएक्शन हाजेर कितें आसतलें सर ह्या पोस्टाचेर सगळ्यान पयलीं? गजाल सादी आसा की एखाद्याच्या घरान जल्ले जर येवपा लागले नाल्यार वायटी जर लागत जाल्यार घर काबार जाता, बरोबर काय ना? आमी ताका रोखडेच मागीर वखद करतात, कोण मागीर ट्रिटमेंट करतात आणि कितें तरी करून ते बाबा एकदां पयस वचचे हेचे खातीर सगळे आमी प्रयत्न करतात आमच्या घरान. इतलोच त्या पोस्टाचो अर्थ आसा. म्हाका दिसता हेच्या पलीकडे आनी म्हाका कांयच म्हणपाचें ना तेच्या संबंदान. पूण नक्की सर जाता कितें आतां सद्याक कॉक्रोच जनता पार्टी जेन्ना तेंच्यांनी प्रोटेस्ट जे कॉल आउट केलो आणि हो पोस्ट डायरेक्टली तांकां लिंक जाता अशें तर नक्की दिसता. हो पोस्ट आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता. सो तुमचे आतां हे पोस्टा वयल्यान डायरेक्ट लिंक करप हें स्वाभावीक जातलें तेन्ना कशें पळयतात तुमी सर? पळय, कोणी कसो अर्थ काडप हो त्याचो हें आसा. ही लोकशाय आसा. लोकशाही भितर जितलो प्रत्येकाक तितलोच हक्क आसा आपलें मत व्यक्त करपाचो आणि तो मत व्यक्त करपाचो अधिकार प्रत्येकान करपाकूच जाय. एखाद्री जल्ल्याच्या नांवान जर पॉलिटिकल पार्टी जर जाता आसत जाल्यार त्या पॉलिटिकल पार्टीक शेवटी लोकशाही भितर हक्क केन्ना उरता? त्या लोकशाही भितर त्या पॉलिटिकल पार्टीक इलेक्शन लडोवचें काम करचें आणि तेजे उपरांतूच खरें म्हणजे तेजो अर्थ जातलो. आयज जल्ले जे आसा पळय न्ही किंवा वाळटी जी आसा पळय न्ही ती जेन्ना घराक लागता तेन्ना तातूंतल्यान जे आसा न्ही ते परिणाम घराचेर जातात. आणि म्हणून जर अशें कितें जाता आसत जाल्यार ते योग्य न्ही. इतलोच या पोस्टाचो अर्थ आसा. आता जर कोण उडून ताणून ताचो अर्थ आपल्या कडेन जोडपाचो जर यत्न करता आसत जाल्यार त्यांनी त्यांचो अर्थ काडपाची त्यांची पद्दत आसा अशें हांव मानता. हय, पूण तुमी म्हणटा ह्या पोस्टाचो संदर्भ खंयचोरूच ह्या जे प्रोटेस्ट चालू आसा किंवा गोंयच्या किंवा भारताचे यूथ जे आसा तांकां जेन्ना कॉक्रोचीस म्हटल्यार ते स्वताक कॉक्रोचीस म्हणून घेता तांकां खंय लागना अशें तुमी म्हणटा सर? स्वाभाविक आसा. म्हजो तूं शब्द तेजो अर्थ वाच न्ही. तूं जेन्ना पोस्ट वाचता तेन्ना तुका तेजो अर्थ कळटा न्ही. सो जेन्ना कोण म्हणटा आसत आणि तूं जर म्हणटा आसत की बाबा ते काल त्या नांवान जर कोणी आंदोलन करता आसत आणि तेजो जर हें जाल्लो आसत आणि काल दिल्ली जाल्यार त्या आंदोलनाचो जर तूं संदर्भ दिता आसत जाल्यार हांव इतलेंच म्हणन की ज्या पद्दतीचो आंदोलन काल जालें, ज्या पोलिसांक ते मारपाचो यत्न जालो, ज्या पद्दतीचे एग्रेसिव्हनेस थंय दिश्टी पडलो, विशय एक आशिल्लो, प्रत्यक्षान घडली दुसरीच गजाल थंय. आणि हे जर तांकां दिसता आसत की हातूंतल्यान खरें म्हणजे जनतेचे प्रश्न सुटावे जाता आसत जाल्यार हे चुकीचें आसा. आणि म्हणून जर कोणी म्हज्या पोस्टाचो अर्थ जर त्या आंदोलना कडेन जोडटा आसत जाल्यार ते तेंचें काम आसत. पूण म्हाका दिसता आसत की अशा पद्दतीन कॉक्रोचीस आसत नाल्यार वाळटी आसत ही जर आमच्या घराक लागली जाल्यार तेजे जे दुष्परिणाम जाता ते जावचे न्ही आणि सगळ्यांनी तेजे खातीर ते जावचे न्ही हेचे खातीर यत्न करपाचो इतलेंच म्हाका तेजेंतल्यान म्हणपाचें आसा. सर टायमिंगूय खूब महत्वाचो आसा कारण तुमी अशा टायमार हो पोस्ट घातला जेन्ना
काल जे संसदेर वचपाचो मार्च वचपाचो प्रयत्न जालो ताजे उपरांत गोंयानूय रॅली जाली आनी अशा टायमार पोस्ट येवप नक्की हो त्या आंदोलना कडेन किंवा बाकीच्या गोश्टीं कडेन लिंक जातलो हे फॉर शुअर आसा. बाकीचे ऑपोजिशन आमचे आपापले तरेन तेंच्यांनी रिएक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. पूण जेन्ना तुमी आतां कालच्या प्रोटेस्टाचे उलयले सर, म्हाका दिसता की त्या प्रोटेस्टाचेर जेन्ना आमी तांकां कॉक्रोचीस स्वता कॉक्रोचीस म्हणटात आनी त्या टायमार तांच्यांनी 23 दीस थंयसर आंदोलन केलें आनी ताजे उपरांत कोण आयकना म्हणून प्रोटेस्ट केलो काल, मातशे वेगळे तरेन करपाचो प्रयत्न केलो. डेफिनेटली तुमकांय हक्क आसा सर त्या प्रोटेस्टा बद्दल उलोवपाचो, बट ह्या भुरग्यांचे पयलीं आयकपाक जाय आशिल्लें दिसना तुमकां सर? कळ्ळें. हांव एक गजाल सांगता की कोणी प्रत्येकाक ह्या लोकशाये भितर अधिकार आसा आपले म्हणणें मांडपाचो. म्हणणें मांडपा खातीर वेगवेगळे मेथड्स आसात, ते मेथड आपणोवपा, लोकशाये भितर जे मेथड्स आसात ते आपणोवपाचो प्रत्येकाक पूर्ण हक्क आसा. पूण तो करता आसतना कोण खंयच्या मार्गान वतलो प्रत्येकान ठरोवचें. आतां पूण ते करता आसतना जर कायदो हातान जर कोण घेता आसत, जर ते कायद्याचें उल्लंघन जर करता आसत, जर एका अर्थान लोकशाये भितर आशिल्ल्या सिस्टमीक जर कोण चॅलेंज करता आसत, जाल्यार तातूंतल्यान वेगवेगळे अर्थ भायर सरूं शकता. आनी म्हणून खरोखरूच मार्ग योग्य आसा का चुकीचो आसा आनी तेजें इंटेन्शन कितें आसा, मोटीव कितें आसा तेच्या फाटलो, हो लोक क्वेश्चन करतालेच न्ही. सो म्हाका दिसता की आयच्या परिस्थिती भितर म्हजो पोस्ट जो आसा, म्हजो पोस्टाचो अर्थ इतलोच आसा की कॉक्रोचीस आसतले नाल्यार टर्माइट्स आसतले, हेका लागून जर ते एकदा भितर लागले जाल्यार तातूंत घर तुमचे पिड्यार जाता, ते जावचें न्ही. हेच्या खातीर प्रत्येकान यत्न करपाक जाय. सुनील कवटरकर हांच्यांनी एक मागीर पोस्ट केलो, सगळ्यान पयलीं आयलो तोय हांव पयलीं वाचून दाखयता सर. शेमफूल अटेम्प्ट टू लेबल यंग सिटीजन प्रोटेस्टिंग पीसफुली फॉर देअर रायट्स अँड फ्युचर एज टर्माइट इज नॉट जस्ट एन एरोगंट, इट इज एन इन्सल्ट टू एव्हरी डेमोक्रेटीक व्हॉइस फॉर गोवा. सो तुमी वाचला आसतलो हो सगळो पोस्ट. हांव हो आमच्या स्क्रिनीचेर मेळटा जाल्यार आमी दाखोवपाक सोदता. आय विश टू रिमाइंड हिम दॅट रियल टर्माइट आर दोज हू आर हॉलोईंग आवर इन्स्टिट्यूशन, विकनिंग डेमोक्रेसी, सेलिंग नेशन एसेट, आनी हो सगळें तांच्यांनी बरयल्लेले आसा. सो हो आतां एक परत आरोप जातलो तुमचेर की तुम्ही गोयच्या युथांक, आमच्या भारताच्या युथांक टर्माइट म्हटले, तांकां वायटी म्हटल्यो. हे कशें पळयता सर? अरे हे पळय, म्हणून हांवें म्हटलें की म्हजो पोस्ट जो आसा, म्हजो पोस्ट सिंपल आसा. आतां त्याचो जर अर्थ काडून जर कोण आपल्याक तेगोवपाक सोदता आसत, तातूंतल्यान जर कोण ताका दुसरो मोटीव अटॅच करपाचो सोदता आसत जाल्यार ती चुकीची गजाल आसा. कळ्ळें न्ही तुका? आनी म्हणून जर कोणाक तातूंतल्यान राजकारण करपाचें आसत जाल्यार तें राजकारण तांकां बरें आसत. पूण हे हातूंतल्यान राजकारण करपाचो कसलोच प्रश्न ना. प्रश्न होच आसा की आमकां सगळ्यांक जशें हांवें म्हटलें की जल्ले आसतले नाल्यार वायटी आसतली, घराक जर लागली जाल्यार तातूंतल्यान जे दुश्परिणाम जाता ते जावचे आनी प्रत्येकान तेच्या संबंधान काळजी घेवपाक जाय, इतलो तातूंतलो अर्थ आसा आनी तो प्रत्येकान समजून घेवपाक जाय. पूण ह्याच्या आदाराचेर जर कोण राजकारण करता सोदता आसत आनी त्या राजकारणाच्या आदाराचेर जर आपली कोण पोळी भाजून घेवपाचो यत्न करता आसत जाल्यार त्यांनी करून घेवचो, तांकां तें बरें. सर, पूण तुमी यूथ जे आसात तांकां कॉक्रोच म्हणून हे तुमी स्पश्ट करतात. यूथ जे आसा, जे प्रोटेस्ट करता किंवा बाकीचे यूथ आसतले, तांकां तुमी कॉक्रोच म्हणूंक ना हे तुमी स्पश्ट करतात. म्हजो जो पळय थंय वाक्य आसा पळय न्ही, तें वाक्य तूं वाच. तें वाचल्या उपरांत तुका लक्षांत येतलें तातूंत खंयचो कितें संदर्भ आसा, कोणाक कितें म्हटलां जाल्यार. इट इज एज सिंपल एज दॅट. सर, पण तुमचो टायमिंगूय तितलोच म्हत्वाचो आसा, कारण अशा टायमार हो पोस्ट येवप, कारण तुम्ही खंयच्याय टायमार घालूं शकता आशिल्ले. काल आंदोलनां जाली आनी आयज अशा टायमार पोस्ट घालप हे काय पॉलिटिक्सूच म्हणू शकता न्ही सर? अरे प्रत्येकान आपलो अर्थ काडचो, पूण म्हणून कितें आसा तर म्हाका जर दिसलें म्हजी भावना व्यक्त करपाची आसा, हांवें म्हजी भावना व्यक्त केली, आनी कोणाक आपली भावना व्यक्त करपाची आसा ताणें आपली भावना व्यक्त केली. तातूंत कितें आसा तर? शेवटी हे स्वातंत्र्य प्रत्येकाक आसा, प्रत्येकान करपाकूच जाय. सो म्हाका आसा सो त्याचो टायमिंगा कडेन ते जुळोवपाचें, कितें जुळोवपाचें हें म्हाका दिसता ते हे तुमचे भशेनूच मनीस बऱ्याच पद्दतीन करपाक शकता. आमी बाबा सामान्य मनीस आसात, आमकां जितलें लक्षांत येता तितूंत आमी करता. सर, आमचेरूच लक्षाक घालता सर तुमी, कारण आमी काय अर्थ काडिना, कारण तुम्ही अशा टायमार घातल्या ज्या टायमार कॉक्रोच जनता पार्टीचे येदे व्हडले आंदोलन देशभरान चलता. सो स्वाभाविक आसा की ह्या तुमच्या पोस्टाक तांचे कडेन जुळले गेले वतले. सो आनी एक प्रश्न आसा सर, जेन्ना आमी आतां चीफ जस्टीस ऑफ इंडिये तांच्यांनी सुद्दां जेन्ना कॉक्रोच हे टर्म केले ताजे उपरांत हे सगळे सुरू जाले, बट खंय ना खंय तरी सरकाराची एक जबाबदारी आशिल्ली अशें दिसना की हे जे प्रश्न आसा, कारण क्वेश्चनूय तशें लिजिटिमेट आसा की नीटच्या एग्जामी खातीर जे सुसायड केला तांचेर इन्क्वायरी जावची, तांचे फॅमिली खातीर हेल्प जावची, ह्यो सगळ्यो गोष्टी तुमकां दिसना की मागण्यो तरी लेजिटिमेट आसा आनी त्यो आयकून घेवपाची गरज आसा? म्हाका दिसता की नीटाच्या एग्जामीच्या संबंधान सरकारान आपली भूमिका जी आसा ती जाहीर केल्ली आसा. हांवें जे पेपरार वाचलां आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान पळयलां तें. दुसरी गजाल, नीट जी आसा ती दुसरी एग्जामूय जाली
आणि ती एक्झाम जावन त्याच्या उपरांत रिझल्टूय जाल्लो आसा. ती भुरगीं आपली जी पास जाल्ली आसा ती भुरगीं आपल्या फुडल्या शिक्षणाच्या नदरेंतल्यान ती कामाक लागिल्ली आसा. ऍडमिशन प्रोसेस चालू जाता आसा. सो म्हाका दिसता की हो सगळो विशय हो विशयाच्या संबंधान ऑलरेडी योग्य ती गजाली घडलेल्यो आसात. सो म्हाका दिसता की आमी तेजेर सो हे आशिल्ले आमच्या बरोबर नरेंद्र सावयकर सर. तांच्यांनी आपली भूमिका मांडिल्ली आसा. कोणाक अर्थ कसो काडपाचो आसा तो नक्की काडपाक शकता. बट सर आनी एक प्रश्न एक सिंपल आशिल्लो तुमच्या खातीर सर. अशे कितें प्रश्न जेन्ना आसता तेन्ना तुमी युथान बरोबर आसा हे तुमी सांगपाक सोदता केन्नाय? यूथ जो आसा पळय न्ही, यूथ जो आसा तो फुडार घडयता. तुवें काल पळयलां वर्साच्या एका भुरग्यान तयार केल्ली कंपनी जी आसा त्या कंपनीन आपलो जेन्ना तो हे रॉकेट जे आसले वयर सोडले आमचेच यूथ मरे ते. सो तांकां आमी एप्रिशिएट करपाक जाय न्ही. तेन्ना स्पोर्ट्सान ते फुडें वतात तेन्ना बाकीच्या क्षेत्रांनी ते फुडें वतात. सो आमकां अभिमान आसा त्या सगळ्या भुरग्यांचो. सो डेफिनेटली भुरगे तरणाटे जे आसा तरणाटेच आमच्या राष्ट्राक भविष्य घडयतले फुडें देशाचे आनी देश फुडें वता. सर हे सुद्धा आमचे इंडियेचे भारताचे तरणाटे आसा. तांची एकूच मागणी आसा की खंय तरी सरकारान आमचे आयकून घेवचे आणि जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तांचेर एक्शन जावची, इतली पयली मागणी आसा. सर हे मागणेक अजून पर्यंत सरकार तांकां अजून पर्यंत काय रिस्पॉन्स कित्याक दिना अशें दिसता तुमकां सर? म्हाका दिसता की आमी आमच्या पोस्टा बद्दलूच उलयता. म्हाका दिसता जितलें ताजे बद्दल कळ्ळें तितलेंच हांवें सांगलां. बाकीचे आतां तेजे फुडलें उलोवपाचें काय म्हजे कडेन आनी म्हायती ना बाबा, तितलेंच हांवें तुका सांगलें. डेफिनेटली सर. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही आयले आणि तुम्ही आपली बाजू मांडली सर. कारण खूपशे ताजेर तर्क वितर्क जातलेच. अवश्य आपल्याक जाय तशे प्रत्येक जण पोस्ट घेतलो, पण ह्या पोस्टाचेर पॉलिटिक्स आनी गरम जातले फॉर शुअर. आणि थँक्यू सर. देव बरें करूं. तुम्ही आमकां टायम दिलो आणि आमचे कडेन उलयले म्हणून. थँक्यू. देव बरें करूं सर. थँक्यू. सो ही आशिल्ली अपडेट सद्याची तुमच्या खातीर सकाळच्यान जे कितें चल्लां आणि आरोप प्रत्यारोप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी. पूण नरेंद्र सावयकर सराक हांचे कडेन उलयतना तांच्यांनी एक स्पश्ट केलें की प्रत्येकाक आपल्याक जाय तसो अर्थ काडटलो, पूण तांच्यांनी खंयसरूच ही गोश्टीचेर उलोवंक ना की बाबा आपूण हे कोणा खातीर घातला आणि कित्या खातीर घातला. बट आपलो पोस्ट आसा तो नेमको जेन्ना घरान आपल्या खंय तरी वायटी लागता तेन्ना ती साफ करपाक जाय हाजे बद्दल आसा. सो आपूण कोणाक काय म्हटलेलें ना किंवा कोणी कसो अर्थ काडपाचो तसो काडूं येता हे स्पश्ट केल्लें आसा. सो देव बरें करूं. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब आणि अश्यो अपडेटी परत तुमच्या मुखार आमी घेवन येत रावतले. देव बरें करूं.